Suryo sandring tunggu tumun kurpe sango ayam beli betung temprak tuja Bapa terbaranca lana bauda senggi warni tau tuka raya sesung seraja Moga bawa no तुमका समेस्तांक संतोष प्रीत पास्कम पेस्ताचे उल्हास पडयता सर्वांक बरें फेस्त मागता जिवंत जेजू क्रिस्त तुमकां समेस्तांक आपल्या बेसांवांनी आनी आपल्या कृपेन बरोवन दी तुमचें जिवीत नंदन करून दी म्हूण म्हजें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हे संदर्भार पास्काच्या दबाजीक संभ्रमी मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया हे संदर्भार अर्गान ते सांपसून मिस भेटयता साजी फेर्नांडीस कुवेट कारवार अर्गान ते सांपसून मिस भेटयता शोभा क्रास्ता किरें देवादीन वलेरियन मोंतेरो जत्म्या मिसिता रोजी मोंतेरो मुंबई अर्गासान मिस भेटयता प्रीतम डी सिल्वा नित्या दरवडो देवादीन ग्रेगरी एडवर्ड नोरोना जत्म्याक मिसिता वीत विलियम नोरोना निकू टॉम वेलंकनी वडो देवादीन जॉन विल्फ्रेड नोरोना जत्म्या मिसिता वीत विलियम नोरोना निकू टॉम वेलंकनी वडो देवादीन फादर डेनियल डिसोजाच्यात म्यामी स्थिता वीत विलियम नोरोना आनी कुटुंब वेलंकनी वडो देवादीन मार्क झेवियर डिसोजात म्यामी स्थिता फेल्सी नोरोना वेलंकनी वडो अर्गासान मिस भेटयता एवलिन गोन्सालिस आनी कुटुंब वेलंकनी वडो जल्मादी सागर गासान मिस भेटयता डायना पिंटो केरा जल्मादी सागर गासान मिस भेटयता रिशल डिसोजा वेलंकनी वडो अर्गासान मिस भेटयता मेरी डिसोजा रुजय वडो देवादीन पीटर डिमिलो जत्म्या मिसिता जसिंता डिमिलो वेलंकनी वडो अर्गासान मिस भेटयता अनसिटा स्टॅलिन फर्नांडीस कार्मेल वडो हे सर्व तेथे बसोत मागया आमी समेस्त बसोत मागया जे कोणा मागतान बसेल हांचो उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया राबा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सोम्याचे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जावंक आपोवणे दिता जेजूचे पुनर्जीवनपण मरण आमच्या जिविताचे अंत्य न्हय बागात नव्या जिविताची वाट म्हूण शिकयता सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाचे सत आमकां ससनाच्या जिविताच्या म्हणजे बरवशाची वाट दाखयता हे सत मतीन धरून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हे बलिदान भेटोवंक फुडें सरया एका मनाची काळजाची जावन हें बलिदान भेटयत आसतना हें बलिदान देवाक मानूचे खातीर आमची काळसामना उक्ती करया जर तर आमी सुकून पडल्या सोम्याच्या जिवनपणाचेर भरवसो आमी सांडलेलो आसा सोर्माची सळावळ सांडून म्हज्या सळावळीन वायट सळावळीन जियेल्लो आसा तरी सुमी लागची एकामेक लागचें बक्षाणें मागया मगळ जेजू तुजें पुनर्जीवनपण आमकां बरवसो दिता पूण आमी ह्या बरवशान जियोंक ना निराशेन जियेल्या तुका दूख दिलां सोम्या पश्चाताप बक्षाणें मागोवन म्हणटा सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय तुमचो जीवनी जिवनपणो ह्या जिवनपणाचेर आमी बरवसो दवरूंक ना आमचेच कुशेन आमी जियेल्या तुका दूख दिल्लें आसा पश्चाताप बक्षाणें मागोवन म्हणटा सोम्या क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय आमी आनंदाची मनशां बरवशाची मनशां संतोशाची मनशां पूण जिवितांत जायते फावटी सलवणी येतना निराशी जावन आमी दुख्यस्त जाल्ले आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिलां सोम्या सोम्याचे बक्षाणें मागोवन म्हणया
सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय तकली बघून देवाची काकूळत आमी मागून घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताचा इष्ट सुसरी सर्वेस्पर देवा सर्गीच्या राया पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुतात सौम्या देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळत तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया इकडे बोलडोळे दांबी आमच्या आमच्या गरजांगा दिते समगती रमी मागे देवा आमच्या बहुमोगाळ सडवंदरा आमच्या बाबा तुझ्या एकल्याच पुताचे जवरवी मरणाचे जैत वरून आयच्या दिसात वेसर्गीसो दरवटो आमकां उगडलोय ताच्या जैत येवन पुन्हा जिवंतपणाची भक्तीन आमी दबाज्यान आमी हे परब संभ्रमता तर आतां तुजो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचे जिवीत उजवाडाचे नवें जिवीत जावं दी आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें जुवांव स्थान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां तो सगळ्यांकी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमी साक्षी एक कुर्सार उमकळोवन ताका तांणी जिविशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें सकट लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या आनी आतां देवान ताका जिव्यांच्यो आनी मेल्ल्याच्यो नितीकर्त नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या ताका सतमंतल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पदकाचे बोगसाणें मेळटा म्हूण सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात देवाचें वतर देवाचे वडूकर
संतोष उल्हास करूया. दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस्परा घेन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाकाणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महात कार्यां चलयल्या. हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वणितलो. दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सांत पावलोन कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उज्या बसोन आसा. संवसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताजे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचें उतर. पास्काचे ते भले गाता हालेलुया. स्तुती करूं क्रिस्तांव प्रजा हालेलुया. पाप विणते शेळयेन क्रिस्तान हालेलुया. पापी बकरांक आपल्या रक्तान हालेलुया. सोडून दिले बापाक एकदान हालेलुया. जीव आनी मरणामोदे हालेलुया. आपले जाले विजी सुस्ते हालेलुया. जीव तो मेलो सैती जालो हालेलुया. सांग तूं आमकां मागदेलेना हालेलुया. वाटेर तुवें देखलें कितें हालेलुया. देखलो हांवें फोंडतो उगतो हालेलुया. देखलो वैभव जीव जाल्ल्याचो हालेलुया. देवदूत देखले बसून आसले हालेलुया. जीवन जाल्ल्याक साक्ष दितले हालेलुया. श्रीसंताच्या वचून सांगा हालेलुया. उठून गेला ना तो हांगा हालेलुया. मरणांतलो क्रिस्त जीवन जाला हालेलुया. सासणीक
जिणेक बरवोस दिला हालेलुया जय ती राया कर तू दया हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या ऐतरा फांत्या परार उजवाडच्या आदी मगदेलाची मोरी फुंडासरशी आयली थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयिल्ली तिने पळयली तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसल्या सिसा लागीं दवोन येवन म्हणाली सोमयाक पोंडांतलो कांडवेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव तेदवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो सीस समाधेसरशी भायर सन गेले ते दोगी धांवत गेले पूण तो आनी एकलो सीस पेद्रू प्रास वेगीं पावलो ताणें भागवून तीर्ण पळयतना दळणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमा पेद्रू येवन शीद समाधे भितर रिगलो थंय ताणें दरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखलीं पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना वरेवें घड दवरलेलो ताका दिसलो तेदवा समाधेसरशी पयलें पावलेलो तो आनी एक शिशी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमारलें तो मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सगळी तवळ पर्यंत तांकां समजली ना देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो फाटल्या 40 दिसां तावन तयार करन आयिल्लो दीस आयच्या दिसा आमकां फोव जाला सिजीच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालून प्राजीत काळ आमी सुरू केल्लो 40 दिसांची ही दंडवणेचें जिवीत मागणें उपास दान धर्म असल्यो भक्ती करण्यो आदारन आज पास्कांच्या संभ्रमांत आमी आसा ह्या पास्कांच्या संभ्रमांत आमी उल्हास करीत आसा कित्याक मरण पावलो आमचो जेजू जिवंत जाल्ली ही दबाजीक परब जेजू निमाण्या शुक्रारा मरण पावलो आनी आयच्या दिसा तो जिवंत जालो पूण तो कित्याक मरण पावलो देवा थंय मरण ना देव जो आसा तो आतां आसा आनी मुखार आसतलो देव अब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो हरी एकल्याचो देव तो आदी आसलो आतां आसा आनी मुखार आसतलो सर्व काळ आनी सर्व सेकडे ताचेच तोच आरंभ आनी तोच अंत अशें म्हणटना देवा थंय मरण ना देखून जेजू डाव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण तशें म्हणटा आसतना जेजू कित्याक मरण पावलो म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो जेजू कित्याक मरण पावलो जेजू मरण कित्याक स्विकार केलें जेजूक मरणाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना मरण जेजूक बिलकुल आपल्या हाता मुठीन दवरूंक साथ दिना मरणाक पूण जेजून हें कित्याक थोड्या घडयांक स्विकार केलें कित्याक म्हळ्यार बरवसो सांडलेल्या मनशांक एक बरवसो दिवच्या खातीर जिवीत असो बरवसो सांडलेल्या मनशांक एक नव्या जिवीत असो बरवसो दिवच्या खातीर पुनर्जिवीत असो बरवसो नातलेल्या मनशांक पुनर्जिवीत असो बरवसो दिवच्या खातीर हें ताणें हातीन घेतलें कित्याक मेल्ल्या राजराक ताणें उठयलें मेल्ल्या विधवेच्या पुताक ताणें जिवंत केलें नाईमगांवच्या विधवेच्या पुताक ताणें जीव केलें जायराच्या दुवेक ताणें जिवंत केली कुसुल्ल्या राजराक ताणें जिवंत केलें म्हणटा आसतना तो जीव आनी जिवंतपण कसलेच मरणाक ताचे वयर पदवी ना मरणाक जेजो वयर पदवी ना आसूंक साध्य ना पूण जाल्यार आमकां एक बरवसो दिवच्या खातीर फकत एक बरवसो पुनर्जिवीताचो बरवसो दिवच्या खातीर तो मरोंक कबूल जालो हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
ताच्या मरणाक कारण जेजूचें सताचें जिवीत, नितीचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत. हें थोड्यांक नाका जालें, हें थोड्यांक पसंदाचें ना जालें. देखून थोड्या मनशांनी स्वार्थी, अबलेशी आनी थोड्या फायद्याच्या अनितीच्या मनशांनी जेजूक जिवेशी मारलो. तांणी चिंतलें आपणें जेजूक जिवेशी मारल्यार सगळें संपलें, आमी जिखल्या, आमी जैते वन जाल्या, सताक आमी मातयेंत पूर्ण दवरलें म्हूण चिंतलें. पूण जेजू म्हणटा सताक बिलकूल बूंद दवरूंक जायना, तें एक दीस उक्तावण जातलेंच. देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत, आनी आयच्या दिसा हें सत जीव जालें, सत परत जिवें उठलें. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्यांनी फटी खबर सांगलेली आसा तो जिवन दुटोवंक ना. ही एक फोट काणी, एक फोट काणी. ही क्रिस्तांवांच्या थोड्या मलगड्यांनी म्हणजे अपोस्तलेन केल्ली घडिल्ली काणी म्हणून तांणी सांगलेलें आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सुरयल्या पवित्र सभेक गेल्या जाल्यार जेजूचें जिवनपण एक काणी जाली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, शिस कितल्या भिरांतेन आसते न्ही. असले काणी घडोवन सगळ्या लोकांक प्रसार करीचे जाल्यार तांचे थंय कितलें धैर्य आसूंक जाय आसलें सांगा. पूण ते भिवकुरे जेजू खैद करतना लिपोवन रावले. ते कोणी एकल्यानी तुजी जेजू सांगता तुका हांवें पळयलो आसा म्हूण सांगता आसतना देवाळाच्या नांवान सबूत घालन ह्या मनशाक वळखच ना म्हणले. ते एक सुरो जेजू कसताना लागींच येवंक नातले ते पळया. आनी ताचे उपरांत जेजूक जिवेशी मारल्या उपरांत दारांत दांपून लिपोवन भितर आसलेले ते खंयच मुखार मेळनातले. ते हे मावसाच्या वाटेर फोळ धांवतले ते पळया. जिवंत जेजूक पळोवन, जिवंत जेजूचो अनुभव जोडून ते फाटी त्याच देवळांत येवन त्याच शास्त्रा मुखार, फरिजेवा मुखार, मातबारा मुखार उबे रावून ह्या क्रिस्ताक साक्ष दितात पळय. ती फोट न्ही, ती फोट जावंक सादीत ना. एका फोटीचेर एक राज्य बांदलें जाल्यार त्या मनशाक, फोटी केल्ल्या मनशाक एका रितीचें भिरांत आसता, धैर्यान उक्त्यान उलोवंक तो फुडें सरना. पूण आमचें तें तशें न्ही. ह्या सिसां सयन तशें न्ही. फोटीचें भिरांत नातलें. कित्याक तांणी पळयल्लें सत, तांणी देखलेलें सत, तांणी अनुभव केल्लें सत. कित्याक हेचे सुवातेन सांजुआंवस म्हणटा मरी मागदेलान आमकां खबर दिली जेजूक फोंडांतलो कोणेंगी काणवेला. देखून आमी धांवल्या. हांव आनी पेद्रू आसले हांव धांवल्या. हांव फास्ट धांवलो. कित्याक जो हांव तरणाटो म्हजे बरी फास्ट धांवलो. आनी फोंडा कडेन पयले पावलो. पूण भितर वचोंक ना. पूक केला. बेन दिसलें ताका भितर वचूंक. भयत धांवलो कळ्ळें की. आनी एकलो पेद्रू पदरे बाबरी प्रायवंत इल्लोसो, चड धांवूंक जायना. आनी तो उपरांत पावलो फोंडा लागीं. पूण सीद भितर गेलो. कित्याक धैर्यादीक पेद्रू सीद भितर गेलो. आनी पेद्रू भितर गेल्लें पळोवन जो हांवें भितर गेलो थंयसर पळया कितें पळयतात ते. कितें पळयतात? जेजूच्या मस्तकाक बांदलेली वस्तर पळया ती काण बगलेक दवरल्यान. जेजूच्या आंगा घाल्लेले वस्तू काण बगलेक दवरलां. जर तर जेजूची कूड सोरली जाल्यार वस्तू समेत सोरते आहले न्ही गे. वस्तू कांडोवन व्हरता ते पुरो व्हरते आहले गे. बगलेक दवरलां. आनी थंय कोणूच ना, कितेंच ना. आनी उपरांत जेजू ते पाटी आयले. खंतिश्ट जाले. आनी तवळ ते बेजारान आसतना जेजू तांच्या मदें दिश्टी पडलो. ते भियेले आखांतले. आनी जेजून तांकां धैर्य दिलें. हांव आसा हांगासर, म्हाका आपडा. जेजू तांचे सांगाता बाजरली मासली गेली. जेजूक तांणी आपडलें. जेजूचो स्पर्श तांकां जालो. जेजू उलयलो. हें सगळें जालें. तोमास नातुल्लो. तोमासा ही खबर तांणी सांगली. जेजू आयिल्लो. आमचे सांगाता मासली गेली. आमचे सांगात आसलो उलयलो आसलो. आमी आतां आपडल्या.
तोमास बेच्चा जालो तोमासा एक पुढे राग येयलो फोटी मारीचे ओट्रासी मारलो न्ही गे हां देखून तो म्हणालो हें हांव पातये ना तुमी मारच्यो फोटी तुमी म्हाका तमाशे करतात तुमी म्हाका मजा उडयतात हांव पातये ना हांव बिलकूल पातये ना ताच्या हाताच्या बुराकान म्हजी बोटां घाल्या शिवाय ताचे कडवळान म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव पातये ना कडक एक दीस सोमासी आसलो दारां पुरो धांपून आसली जेजू सीद आयलो भितर शांती तुमकां म्हणलो शांती तुमकां तोमासी आसलो जेजू न्हू तोमासान सांगलें आयको ना न्ही गे जाल्यार जेजू म्हणटा तोमास सांगे सांगे म्हज्या हाता पडू तुजी बोटां म्हज्या हाताच्या बुराकान घाल ये आपड आनी तुजो हात म्हज्या कडवळान घाल ये बेविश्वासी जायनाका बगर सतमान तुज्या मुखार आसा तो अनितीसो मनीस न्ही नितीसो देव सडवंदार तुज्या मुखार आसा जीवन जिवंतपण मरणाक म्हजेर पदवी ना आनी सगळो तोमास कलबुलू जालो सगळो कणवळ्ळो सरपडोंक ताणें कितें म्हळें म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणलो तो पळया म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या तो अनुभव म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो द एक्सपिरियन्स ऑफ द लॉर्ड टच्ड हिम तो अनुभव त्या अनुभवान तो इतलो प्रेरीत जालो ते एकच दृश्य पुरो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तो तोमास रुपांतर जाताना नातुल्लो जेजू रुपांतर ताबूर बरोवता जाताना तोमास नातुल्लो पेद्रू जुवांव जाकोब आसले पंकांक गोत्ता आसा जेजूची सकत पदवी कितें आनी तोमासान पयले पोटी पळयली ती तुमी चिंता जेरुजलेम आसा की इस्रायल आसा की न्ही गे 2000 वर्सां फुडें क्रिस्ताचो अनुभव काण घेवन ह्या गांवाक तूं आयला जाल्यार आमच्या गांवाक आमच्या भारताक आमच्या कॅलिकटाक केरळाक आयला मदुरैन ताणें मिसांव सुरू केलां जाल्यार आज आमच्या मदें जायते सांत थोमास क्रिस्तांव आसात सिलो मलाबार सिलो मलंकारा इगोर्ज्यो आसात बेलतंगडी देशीज आसा पुत्तूर देशीज आसा आनी जायत्यो इगोर्ज्यो आसात ताच्या मानाक आनी महिमेक चिंत्या ताणें तें सुरू केलां जाल्यार जेजू जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव नासतना गी साध्य आसा गी ना अख्ख्या पवित्र सभेर आज पवित्र सभा अख्ख्या संवसारांत इतली बळवंत जावन उबी रावल्या जाल्यार वाऱ्या वादळा मध्ये कश्ट दगदोड्या मध्ये मात्तीरपणा मध्ये विरोधपणा मध्ये राज्याच्या सर्व मुखेल्यांच्या विरोधपणामध्ये जर पवित्र सभा आज वडाच्या रुखाबरी घट्ट जैत उबी आसा जाल्यार जिवंत क्रिस्ताची एक सकत म्हणजे म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कळ्ळें गी मेल्ल्या मनशांक मातये पळयतात आनी त्या मनशां ती कसली सकत ना पूण जेजूक तशें न्ही हो जिवंत जेजू आदी आसलो आतां आसा आनी मुखार आसतलो जो आदी आसा आनी आतां आसा आनी मुखार आसतलो सदांच काळ जियेतलो देव आनी ह्या देवाची भुरगीं आमी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून ह्या जिवंत जेजूचेर भरवोस दवरया जिवंत जेजूचेर भरवोस दवरया एक ल्हानशा एका इस्कलांत जेरेमी म्हणलो धाकटो भुरगो आसलो जेरेमी म्हणलो धाकटो भुरगो 6व्या क्लासीन आनी हो भुरगो शिकपांत कांय प्रेजन ना बड्डो म्हळ्यार बड्डो कांय आसक्त ना टिचरीन ताका केदाळे तमाशे करचे जोर करचें इस्कलान बाय दवरचें अशें आसलें पूण हो भुरगो बारी सत्यवंत बारी भक्तिवंत वार्ती भुरगो कळ्ळें पापा आसो सुमयेचे सगळे शगून ताचें तें आसलें पूण शिकपाचें तेणें ताका नासलें पूण ह्या शिक्षकीन फकत ताचें थंय शिकपाचें तेणें मात सोदूंक पळयलें उरलें तेणी सोदूनांत देखून ती ताका अकमान करताली एक दीस पास्कांचें फेस्त आयलें भुरग्यांक एक होमवर्क तेणें दिलें होमवर्क प्रोजेक्ट काम दिलें पुनर्जिवंतपणाक संबंध जाल्ले खंयचेय तुमी वस्तू हाडयेत पुनर्जिवंतपणाक संबंध जाल्ले खंयचेय वस्तू हाडयेत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक क्लासीच्या भुरग्यांनी बरे बरे ड्रॉइंग सोडयले बरी बरी पिक्चरां सोडयलीं आनी बऱ्यो बऱ्यो थोड्यो कांय इमाज्यो करून हाडल्यो पिंतुरां करून हाडलीं जेजूच्या जिवंतपणाची पुरा
सगळ्यांनी प्रेझेंट केली टिचरी बारी खुशी. जेरेमी आयलो. जेरेमी तुवें घाल हाडलाय. जेरेमी एक तांती हाडून येयल्लो. कळ्ळें? हां तांती. हे तांती पळोवन सगळे आसले, जोर आसले. पास्कांच्या फेस्ताक जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष जावन तांती हाडलां. आनी तो सीदा मुखार आयलो तांती हाडना आनी टिचरीक दिलें. पूण तांत्या भितर कांय नातलें. भितर टळ्ळो. कळ्ळें? भितरलो बोळ कांय नातलो, टळ्ळो. आनी जेरेमीक तिणें विचारलें, हे तांती कित्याक तुवें जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष जावन हाडली? आनी तो म्हणलो, हो जेजूचो रितो फोंड. हो जेजूचो रितो फोंड. आनी तूं कूड ना जेजूची. जेजूच्या जिवंतपणाक प्रमुख साक्ष तो म्हणलो रितो फोंड एम्प्टी टूम. आनी ह्या टिचरीच्या काळजाक आनी मतीक थोडक्यान मारली बरी जालें. हे देशा भुरग्याक आसली जाणवाई टिचरीक नातली. रित्या फोंड साक्ष म्हणून तिका कळीत नातलें. आनी अशेल्या अस्कत भुरग्याक जेजूचो रितो फोंड जिवंतपणाक प्रमुख साक्ष म्हणलें आमी समजूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. ओ बाबार्थ, ओ बाबार्थ. ह्या बाबार्थान आमी जियेता, बरोशान वाडटा, जैते वन जाता. असले बरोशाचें जिवीत आमकां जैते वन जिवंत क्रिस्ततें करून दी म्हण मागया. आमेन. उबी रावया. तरी एका देवातें आसले आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगता. सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गांनी विधमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या स्पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भे सुंबोलो अवंकार मरियेंतान जल्मलो 5 पिलाता काल ताणें घर सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला नी तांचिव्यांनी मेल्ल्यांनी बरसबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पुलीस सभी मुक्तां सोयतात पातकाचें मुक्सणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. येस बरोवशान येस पथ्येन आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयांतळा समर्पिया. सर्गींच्या मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या स्पिरितान बरोवन आपल्या ताब्यान आसचे क्रिस्ती परजेक बरी देख जावंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी सतानितीच्या वाटेन चलोवन पेल्याच्या बरेपणाक वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेंत आसच्या समेस्त लोकांक तूं पाव. विविध रितीच्या दुखीन वळवळतेल्यांक तुज्या पुनर्जिवनपणाचें इनाम जावन बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. झुजाची मोडां आमचेर मांडटना झगड्यांनी आमी शांती आपणोवंक साध्य ना. खऱ्या शांती समाधानाचें भंडार तूं म्हणलें सत आमी समजशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी तुजे तावन प्रेरण जोडूंक आपल्या आवय बापाय खाल जावंक तांचें लिसांव संपोवन बरो फुडार जोडूंक तांकां फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमचें जिवीत बदलून तुज्या पुनर्जिवनपणाचे साक्षी जावंक जाय असो आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व पिडेस्त उतरप्रायेच्या तशेंच विविध कारणांक लागून मिसाक वचूंक साध्य जायनातल्या सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर तशेंच परगांवांत आसात आमच्या भाव भयणी खातीर कश्टतेल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. त्या पुतान ह्या संवसारांत मरणाचेर जैत व्हरून आमकां भरवोसो दिलो. आमच्या पुनर्जिविताचो भरवोसो वाडयलो.
ह्या बरोवशान जिवंक आनी बरोवशाची खरी यात्रिकां जावंक संवसारी जिवितान आमी जायते वो जावंक जाय अशी कृपा देणी निरंतर फावो कर म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणी जमो करा आनी परशांवार या. बापा बेटोंच्या खाणी पाती आम्ही पूर्ण भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्याली दिवची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यानी दिवची. उंडो आनी वायन हाड बायल्या बापा गे म्हूण परता आमी तुका भेटयता बापा तुजी संकत रेखता गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्याली दिवची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्याली दिवची. पुतान आपणाक भेटोवन दिला बापा सर आमचे पासून आमचे जिवीत तशेंच भेटयता बापा एकामेका पासून गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यानी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मरण आनी पुन्हा जिवंतपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोशण घेवन वाडत वेता. हे मनान दवरून पास्क परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो पण दे करून या उत्तम दिसा तुझी महिमेची आणि कीर्ती आणि वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काढता तो आपण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्लसता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान कोण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय कोण सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय भक्तीपणी ह्या रितीन वाटेली जावया सगळी आमची जिवीत सुमयाचे कुडी रक्ताक समर्पण जें कितें जाय तें मागया पवित्र बापा तुंब व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करुण्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखणटाव मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचनाची सेवा करून ताणें सर्व रचनेचेर राजवडकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागात उगडयली आनी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सोडूनेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें शिकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलो की नेमलोलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुतान आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय पवित्रात्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अवकारमय ठावन तो जल्मलो पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यान आमच्या गतीन तो जियेलो दुबळ्यांक सोडवणेची कैद्यांक सुडकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आप कुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें ह्या फुडार आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासून मरण पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुजे पुतान बापा तुजे तावन पवित्रात्म्या पाठयलो आनी हो पवित्रात्मो बाबात्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें संवसारांत आपलें काम संपोवन आमा मनशांक संपूर्ण पवित्र करच्याक जेजून पवित्रात्म्या धाडलो देखून बापा सासनीक कराराची कुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक तस्सो पवित्र आत्मो ही देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशी ती आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो पण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नातलेलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेच परी ताणें दाखवायनान बरलेली काल्स घेतली तुका नवे आंदीन वाचलो ती आपल्यासी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta song gutu pergatuya Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala. Ho bawarta so good, ami pergata. जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा आमचे सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता जेजू मेलो मेल्ल्या मध्ये देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हूण आमी परगडता. तूं वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडून दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तशेंच तुज्या पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी दिश्ट घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत निकालसेंत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकच कुडींत मायप पासान एकठांय आनी तुज्या मायमेच्या मानाक जेजू सवें एक नवी एक जिवी बली जावंक आमी निर्मी. बापा जांच्या खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या समेस्तांची काकूळट कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाची पिटर पौल आमच्या गोवडी बापाची पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्यांनी सगळ्या मणियऱ्यांची तशेंच ही भेटवणी करतल्या आनी हांगा आजार आसलेल्या सगळे तुज्या परजेची काकूळट करी. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शक्य क्रिस्ताचे शांतीन मरोन गेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी जांचो बाबार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा ओंकार मरिया देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान झुजे आनी तुज्या भाग्यवान धर्मदूतां आनी भक्तां बराबर आमा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सुख जोडोवंक फावो कर. तुज्या राजान पातकाच्या मरणाच्या कुसडेपणांत सुटलेले सगळे तुजे रस्ते बराबर आमी तुका सदांच वागणूंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमचे सोडूनदाराची अजनामतीन दवरना संवसारी जिविताचे पैण समया संगी समकोंक बरोवशाची यात्रिका जावंक समया स्वाधार आनी कृपा मागोवन समयान केलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे रासन कयूं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडोवं नाका कोण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दयेकरुणे जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गीच्या भागांनी आमचे सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मगर बाबळीनो आसपास कांसो दीस बरोस असो दीस संतोष असो आनंद असो दीस न्ही गे एकामेकाची तोंडां पळयसी आनी एकामेका संतोषान सोम्याची जिवंत क्रिस्ताची शांती पडयसी. पयलें याजकांक उपरांत एकामेका सोम्याची शांती संतोषान पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयलेली मरणाची जैत वेल्ली बरोवसो सडलेल्यांक बरोवसो दिल्ली ह्याच बरोवशान जिवूं आनी जैतेवूं जावंक आपोवणी दिता ती शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बग म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. कुमगार फकत आमी जिबेर मास येवचो. सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक दातांका मोगान एकदांचे दी सोम्या देणे तुजे. सोम्याधिकान सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक दातांका मोगान एकदांचे दी सोम्या देणे तुजे. सोवुंडो तुमकां हांव दिता सस्ती जिविताक तुमकां आपयता. जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दिता सस्ती जिविताक तुमकां हांव आपयता. प्रिया कया अमर जया सर्गीचे मन्ना कौंडा दोजया सोम्याधिकान सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक दातांका मोगान एकदांचे दी सोम्या देणे तुजे. सोम्याधिकान सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक दातांका मोगान एकदांचे दी सोम्या देणे तुजे.
कर्ज दिल्ल्या सुमयांची जो कमी अर्कां दिव्या आमचे मदें तो आयला, आमच्या जिवितांत तो आयला. पुनर्जिवंत क्रिस्त सिसांक दिश्टी पडलो, आमकांय तो दिश्टी पडटा. सिसांक तो दिश्टी पडलो पूण तांकां ताची वळख कळ्ळी ना, कित्याक तो दुसऱ्या रुपान दिश्टी पडलो. वाटसुऱ्याच्या रुपान, मासली पकतल्या मोगराच्या रुपान, एका तोटा मलीच्या रुपान, तरातराच्या रुपान तो दिश्टी पडलो. 2000 वर्सां जावन जेजू जायत्यांक विविध मनशाच्या रुपान दिश्टी पडटा. मरी मगदेलान मलीच्या रुपार आशिल्ल्या जेजू वळखलो. एम्बसाच्या वाटेच्या सिसांनी वाटसुऱ्या जेजूची वळख धरली. दर्यांत मासली बगतना आसलेल्या त्या तरणाट्याची सिसांनी वळख धरली. पण आमी जेजूची वळख धरूंक शकल्या. आमच्या संगता तो पयणारी जावन आयला, आमच्या संगता तो वाटसुरी जावन आयला, आमच्या संगता तो नाना रुपान आयला. ह्या सुमयाक वळखूंक आमी शकल्या. आजुनी जेजू आमचे थंय येता. ताका वळखुचें, ताका परखुचें, ताका म्हजो म्हूण घेवचें, वरतें देणें आमकां फावो कर म्हूण येवकरीस्त जेजू लागीं मागया. जीवन झाला संतोष पावया, पुन्हा जीवन क्रिस्ता गीता गावया. मोरणाच्यो पातकाच्यो सांकली तुटो, सोमी उठला परत जैते वन जावून. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन क्रिस्ताक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन जेजू जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन क्रिस्ताक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन जेजू जय जय हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवें केल्याय. हे नवें छीन मोवाळ्यान राख सांबाळांनी वाडय आनी जेजू बराबर महिमेवंत पुनर्जिवनपणाच्या प्रकाशन सासनाचें सुख भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. आदल्या इतराची काणीक रुपये 14,630 येवच्या मंगळारा आनी बुधवारा 5 आनी येवच्या मंगळार आनी बुधवारा 5 तावन प्रस्तुत PUC पर्यंतल्या सर भुरग्यांक सकाळी 9 तावन 1 वरां पर्यंत समर कॅम्प हांगासर आसा केला. ब्रेस्तारा एका दिसाचे पिकनीक सेंट जॉन्स वॉटर पार्क मियार हांगासर आसा केला. विवर फिरगस ग्रुपान गेला. सर्व भुरग्यांनी सुखानासतना कड्डायान ह्या कॅम्पांत वांटेली जावचें. हें कॅम्प चलोवन वतात मनादी बाब दीपक नरोन्ना, मनादी बाप मेल्विन डिसोजा नेल्लेकार फिरगेचे बिगार. तशेंच जायते रिसोर्स पर्सन आसात, धर्म भयणी आसात आनी सगळीं मेळून हें कॅम्प करतात. देखून भुरग्यांनी चड संख्यान सुखानासतना कड्डायान कॅम्पाक येवचें. कॅम्पाक आयलेल्या भुरग्यांक मात्र पिकनीक
वा आउटींग आसा हे मतीन दवरचें. आनी भुरग्यांक ह्या कॅम्पा फाटल्यान खर्च आसा. जेवण आमी 3 दीस जेवण दिता, आयस्क्रीम दिता. तशें कोणाक भुरग्यांक दनपारांचें जेवण दिवंक मन आसा, ब्रेकफास्ट दिवंक मन आसा, आयस्क्रीम दिवंक मन आसा, तुमकां स्वागत आसा. उदार मनान तुमी स्पॉन्सर रावन भुरग्यांक आदार दिवचो, सांगात दिवचो आनी भुरगीं समेस्तां तुमच्या खातीर ह्या संदर्भात मागतात. तुमच्या शुक्रारा 6:30 वरां बाळू जेजूच्या मनाक मीस आनी 9 सवाय 10 वरां दैवीक अगुजोतेर्स 10:30 वरां सक्रमेंताचें आराधन 11:30 मीस 9 तशेंच पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें पवितेलाची मागणी भक्तिगांक जेवण देवस्तुती आनी जेवणाची मंडवळ वेलांकनी वाड्याघरांक. येवच्या बुधवारा सकाळीं 9 वरार पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांच्या वडिलांची जमत आसा. सर्वांनी जमत हे सुखानासतना येवचें. येवच्या शनिवारा सांजेची देवस्तुती नित्यादर वडो, आयतारा सकाळीं मिलार माय वडो वाड्याचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भार. दुसरें मीस फिरगस घरांक. येवच्या आयतारा सकाळीं जेमिसा उपरांत ती संघटनाची तशेंच कातोलीक सभेची जमत आसा. येवच्या आयतारा वड्यांत जमत्यो सांजे 4 वरार नित्यादर वड्यांत लिओ डिमेलोच्या घरा, आसुमसा वड्यांत वलेरियन रोड्रिगेसाच्या घरा जमती आसात. वाड्याघरांनी चडी संख्या जमती गजर आसचें. येवच्या आयतारा मिलार माय वाड्याघरांत तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात. वाड्यांत फेस्ताचें कार्य सांजेर 6:45 वरार जॉन कुरेच्या घरा चलतलें. वाड्याघरांनी आनी आमंत्रीत सैर्यांनी वेळार हजर आसचें. एप्रिलाच्या 30 तारखेर हांगासर ह्या जाग्याची दिक्षा चलतली. मंगळूर देशीचे 5 जाण दियकून हांगासर आमच्या अलंगार फिरगजेंत हांगासर ह्या जागी दिक्षा स्विकार करतात. ह्या संदर्भार ह्या दिवकाना पासून विशेष करून मागया पयले फावटी अलंगारांत मंगळूर देशीची वर्द आसा जावची. हे करते भाग ह्या जुबले वर्सा आमकां फोव जाला आसता. हाच्या फाटल्यान जायतो खर्च आसा. तुमी जाणांत देखून वरत्या मापान स्पॉन्सर रावंक कुमक करूंक आनी तुमी सांगात दिवंक आनी हें कार्य भोव आपूण भायर रुता करूंक वरत्या मापाचो पाठिंबो दिजय. स्पॉन्सर आनी दान दिवन आदार दिजय म्हूण तुमचे लागीं ह्या मुखांतर विनंती करता. मेच्या 11 तारखेर आमच्या फिरगेजेच्या 15 जाणां भुरग्यांक पयलो कुमगार आसा. त्या दीस मीस सकाळीं 10 वरार आसतलें. हेच्या ह्या संभ्रमाच्या मिसाक वांटेले जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. आज व्हडल्या संख्येन तुमी आयल्यात. इगज बरना जाल्यात. कोणी म्हणटाले म्हाका फादर फाल्यां चड लोक ना इल्लेशे जाण म्हणून, पूण आज बरो लोक तुमी आयल्यात. कालचे मिसाकी तुमी आयल्यात, आजय आयल्यात. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें फेस्त मागता. विश यू वेरी हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. हॅपी इस्टर टू यू ऑल. जिवंत जेजू तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी. तुमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें समृद्धीचें करून दी म्हूण मागता. आयच्या दिसा गायन करूंक कुमक केल्ल्या समेस्तांचो आनी वजंत्री कडेल्या हेराल्ड गायन मंडळचो अध्यक्षताचोय मनपूर्वक उपकार भोगता. देवस्तुतीन वांटेली जाल्ल्या आमच्या फिरगसगारांचो उपकार भोगता. तशेंच हें चित्रीकरण लायव्ह प्रसार जाला. लायव्ह सगळें लायव्ह मीस प्रसार जाला आनी तांचोय मनपूर्वक उपकार भोगता. अनुपम फर्नांडीस याने गंगोळी तसोय मनपूर्वक उपकार भोगता. तशेंच माध्यम मुखांतर मीस भेटयतात, पळयतात, मीस भेटयतात, मागतात. तुमचे बसोती आमी मागता. तुमकांय आमी अभिनंदन दिनवास पटयता. सगळीं मंडळ केल्ल्या आमच्या धर्म भयणीचो उपकार भोगता. तुमकांय देव बरें करूं. आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. प्रकाश रोड्रिगेस प्राय 53 वर्सां लोर्ड्स वाड्यांतलो. कालच्या दिसा देवादीन जाला. पती लिली रोड्रिगेस इसो आज कालच्या दिसा देवादीन जाला. ताच्या मरणाची रीत आज 10:30 वरार तांच्या घरांत तावन सुरू जाता. ताच्या आत्म्या खातीर मागया. उबी रावया. फेस्ताचो संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक आयती जावया. प्रती रितीन हांव उपकार भोगता ब्रदर असो. फाटल्या थोड्या दिसांतून वरती कुमक आदार दिल्लो आसा. ब्रदर ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सो मच फॉर वचूंक आसता मंगळारा. ऑल द बेस्ट मागता हांव की तकली बघून समेसो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. पुनर्जिवंतपणा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या जबादिक परबेच्या दिसा सरपदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. जेजूच्या कश्ट मरणाचो काळ संतोष परीत काळ जाणी ताचे पुनर्जिवंतपणी तुमी संभ्रमतात. उतरावर त्या आनंदान सास्ताच्या परबेन वांटो घेवंक तुमी पावोंक.
आमेन. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आणि तो तुमचे सवे सदा आसूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीने नी मोगान तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता सोडवोनच्या कुवरा काळोख पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोनच्या कुवरा काळोख पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता. कुर्सार मोरून जीवित दिलाय जय 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 क्रिस्ता. जीवित आमचे नवे कर जय 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 क्रिस्ता. कुर्सार मोरून जीवित दिलाय जय 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 क्रिस्ता. जीवित आमचे नवे कर जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोनच्या कुवरा काळोख पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता. आज तो बरी सर्गचरणी उल्हास पावता सुरू करची. अगमेन तुम्ही वर येत वरता असताना भक्त सांभाळा. आमसोर नाकात दरवड नाकात आणि कितले जाय तितले मातवरा घरावरन बलदे बलदे राकर नाकात इल्लेशे मरा आणि खंयसर तें उडोवचें बांयक ताका पुरा घाल नाकात. कित्याक म्हळ्यार गोट्याक शेणया आणि खंय तुमकां गरज आसा थंय शेणया. वळच्या तोडाक वळाक वचून वती नाकात आणि भक्तीन तें वापरा. तसो मोग करा आणि खंडीत सुमयाची भरपूर आशिर्वादां तुमकां लाभतात. सांगात आमी मोगाळ पुरता सोवे हांव बार मोरी आशिर्वादी आमकां. नमान बळोक जेजू आशीर्वाद दी आमकां. रोजरी सैबिनी आम्हा बसवत विनंती सगळी सांगाता बगेवन कुर्साचे कुरवेत निवळ आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हांगासर आगमेन